नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. सप्तकाचे निमाणे सेशन पॉझिटिव्ह लेवलार क्लोज जाले. निफ्टी 50 इंडेक्स 107 पॉइंट चढलो. 19,621 पॉझिटिव्ह उक्तो जाल्लो बाजार 19,589 सकयलो लेवल टेस्ट करून 19,675 मेरेनचो डे हाय टच करून निमाणे इंडेक्सान 19,653 पॉझिटिव्ह क्लोजिंग दिली. सेन्सेक्स 65,867 उक्तो जाल्लो आणि 3.5 इंडेक्सान सुमार 364 पॉइंट वाढोवन 65,995 पॉझिटिव्ह क्लोजिंग दिली. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप गेनर्सात बजाज फिन्सर्व, बजाज फायनान्स, टायटन, इंडसलँड बँक, टाटा कन्झ्युमर आणि ITC कंपनीचे शेअर आज चढले. जाल्यार लार्ज कॅपात पडपी शेअरांमध्ये हिंदुस्तान युनिलिव्हर, कोल इंडिया, ONGC, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया आणि नेस्ले इंडिया कंपनीचे शेअर पडले. आजच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉइंट थारलो बजाज फायनान्स आणि बजाज फिन्सर्व. बजाज फायनान्साच्या बोर्डान 11,000 कोटी रुपयाच्या फंड रेजिंगाक परमिशन दिल्ल्यान बाजारात बाईंग आयली. आज RBIन रेपो रेट बदलूंक नाशिल्ल्यान बाजारात RBIच्या निर्णयाक येवकार मेळ्ळो. पॉझिटिव्ह उक्ते जाल्ल्या बाजारात क्लोजिंगा मेरेन खरेदीचो नेट कायम उरलो. ल्हान बँक NBFCच्या शेअरांनी आज बरी जंप दिसली. गव्हर्नर शशिकांत दासान रेपो रेट स्थिर दवरून म्हारगाय नियंत्रणात दवरपाचे संकेत दिल्यात. बँकांनी रिटेल आणि अनसेक्युर्ड रिणां परस इंडस्ट्रींक रिणां दिवचे म्हूण उलो. RBIच्या पॉलिसी उपरांत रियल इस्टेट सेक्टरातूय बरी पॉझिटिव्हिटी आयली. DLF शेअर 5% वाढलो जाल्यार गोदरेज प्रॉपर्टी शेअर 5% चढलो. गोदरेज फॅमिलीन 1.76 लाख कोटी रुपयाच्या गोदरेज उद्योग समूहाचे स्प्लिट करपाविशीं निर्णय घेतिल्ल्यान गोदरेज इंडस्ट्रीज 20%च्या अपर सर्किटाचेर बंद जालो. वांगडाच गोदरेज ग्रुपाच्या हेर ग्रुपांनी खरेदी आयली. 50 वर्सां पोन्नो गोदरेज ग्रुपाचे 5 कंपनी शेअर बाजारात लिस्टेड आसात. टाटा ग्रुपाचो शेअर टायटनाच्या दुसऱ्या क्वार्टराचे आंकडे बरे येवपाची शक्यताय आशिल्ल्यान शेअर आज बऱ्यापैकी चढलो. टाटा मोटर्साच्या JLR डिव्हिजनाचे दुसऱ्या तिमाहीचे रिझल्ट बरे आयिल्ल्यान आज टाटा मोटर्सय पॉझिटिव्ह ट्रेड जालो. वोडाफोन आयडिया 3.5% पडलो जाल्यार वांगडाच इंडस टावरूय आज डावन आशिल्लो. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया रोखडेच फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.